ड्राफ्ट ॲक्ट 1934 आशिल्लो. मोदीच्या म्हणणे आसा की ब्रिटीश राजवटींतल्यान वेगवेगळे जे आसा ते एक करून आमकां सोंपोवपाक जाय आनी त्यावेळेस भारतीय वायुयान विधेयक 2024 रिप्लेस विथ एअरक्राफ्ट ॲक्ट 1934. त्याच्यानंतर अमेंडमेंटां खूप जाली पण एक वेगळ्या पद्धतीचो ॲक्ट हो ह्या अधिवेशनात पास जालो. आमकां सगळ्यांक काय दिसतालें की ह्या अधिवेशनात हांव फाटल्यान लागतालें की एक आमचें एसटी रिजर्वेशन बील येवचें म्हणून हांवें स्पेशल मेन्शनूय फाटल्या सेशनाक दितिल्लें वेगवेगळे पत्र सरकार म्हणूनय हांवें पत्र व्यवहार जातालो आनी त्यामुळे द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 बिल नंबर 104 ऑफ 2024. आणि खरें म्हणत जाल्यार हे प्रेझिस ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा इंट्रोड्यूस इन राज्य लोकसभा आणि हे लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस जालें आणि त्याच्या भितर सुरवातूय डिस्कशनाक जाली आणि त्या सगळे सोंपल्यानंतर परत दुसरे दीस ते फर्दर डिस्कशनाक येवपाचें आणि थंय ते पास जातकच ते राज्यसभेन येवपाचें आशिल्लें आनी राज्यसभेन पास जालें मागीर त्याचो बील तें पास जावपाचें. पण ज्या तरेन काँग्रेसीन बोवाळ घालो आनी त्यामुळे दोनूय दीस तें बील डिस्कशनाक येवंक पावलें ना आनी आमकां जें दिसतालें की ह्या अधिवेशनान हें बील पास जातलें पण काँग्रेसीक पास जावपाकूच नाका काय कितें अशें एक लक्षान आयलें आनी त्यामुळे तें बील पास जावपाक शकलें ना आनी त्यामुळे बजेट सेशना भितर हें बील परत येतलें. कारण आमकांय सगळ्यांक एक इच्छा आशिल्ली आनी खूब जाणां जेन्ना तें लोकसभेन पावलें त्या वेळार खूप जाणांचे फोनूय आयले की एक बरें जालें की आमची खूप वर्सांची जो हें आसा हो हातूंतल्यान आमी मोकळो जातलो प्रश्न म्हणून तें जावपाक शकलें ना फुडल्या अधिवेशनाक जातलें. ह्या हाच्या भितर अधिवेशनान वन नेशन वन इलेक्शन हें बील लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस जालें आनी बऱ्याचदा बील जेन्ना इंट्रोड्यूस जाता तेन्नाच कोण नॉर्मली मतदारांक मागना वोटींग जाय म्हणून मागना पण काँग्रेसीन ह्या वेळाचेर ते मतदान करचें म्हणून मागणी केली दनपारच्या वेळाचेर आनी तेंच्यांनी पळयलें की आमचे थोडे मेंबर तेन्ना कमी आशिल्ले तरी पण ते बील बहुमतान तें इंट्रोडक्शनान पास जालें आनी मागीर ते फर्दर डिस्कशनाच्या वेळाचेर तें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी करपा भशेन थारलें आनी 27 लोकांची कमिटी थंय जाहीर केली. तेजे भितर 15 लोकसभा खासदार आनी 12 हे राज्यसभेचे खासदार आनी त्यामुळे तें बील जें आसा एकूण 27 जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी आनी तांच्यांनी ताचो रिपोर्ट जो आसा तो बजेट सेशन जें जातलें तेच्या पयलीं दिवपाक जाय अशा तरेचें तें थारलें आनी त्यामुळे तें येणाऱ्या आमचें बजेट सेशन जें आसा त्या सेशनाक तें येतलें. त्याच्या नंतर जो कामकाज आनी एक लोकसभे भितर जालो तो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हांच्यांनी रिसेंट डेव्हलपमेंट इन इंडिया चायना बॉर्डरीचेर जो जे इश्यू आसा त्या संदर्भातलें आपलें वक्तव्य तांच्यांनी ह्या सेशना भितर डॉक्टर जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर आनी त्यांनी दोन्ही लोकसभांनी राज्यसभा भितर केल्लें आसा. त्यानंतर सगळ्यांचो एक डिमांड आशिल्लो खास करून ऑपोजिशनचो की आमी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडंट कॉन्स्टिट्युशन जाली आमी त्याचो कार्यक्रमूय केलो पण तेजेर एक डिस्कशन जावचें आनी म्हणून तांच्यांनी मागणी केली आनी सभापतींनी दोन्ही राज्यसभा आनी लोकसभा ह्या दोन्ही सदना भितर त्याचे संदर्भातलें डिस्कशन जावचें अशें सुरूय जालें. लोकसभे भितर नॉर्मली सॅटर्डे ही सुटी आसता पण लोकसभे भितर सरकारान ठरयलें की सॅटर्डे आसून सुद्दां आमी तें करपाक जाय कारण फ्रायडे राज्यसभा एडजॉर्न जाली त्यामुळे आमकां तें फ्रायडे सॅटर्डे जावना त्यामुळे फ्रायडे आनी सॅटर्डे हे 2 दीस हे 13 आनी 14 डिसेंबर म्हणून त्याच्या भितर सकाळी 11 पासून रातचे 10 पर्यंत कंटिन्यू म्हणजे त्याच्या भितर लंच ब्रेक वगैरे कांय नासतालो आनी कंटिन्यू त्याच्या भितर डिस्कशन हे लोकसभे भितर जालें आनी लोकसभे भितर जें डिस्कशन जालें ताचो रिप्लाय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ताचेर उत्तरूय दिलें. राज्यसभे भितर हें बील 2 दीस 16 आनी 17 सोमार आनी मंगळ अशे 2 दीस डिस्कशनाक गेलें. हांगा सुद्दां पूर्ण वेळ आनी कसलोच बिझनस नासलो सगळे 0 आवर स्पेशल मेन्शन क्वेश्चन हे सगळें कट करून सुरवातीक थोडीशी ती वेगवेगळे जे पेपर लेईंग जे आसा ते जर सोडले आसत जाल्यार बाकी कसलोच बिझनस न घेता
हाचेर डिस्कशन सुरू जालें आनी ताचेर उत्तर जें आसा तें आमचे भारत देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांच्यांनी 2 दिसांच्या डिस्कशनाचेर आपलें उत्तरूय दिलें आनी हें उत्तर दिता आसतना तांच्यांनी एकूण सादारण कारण आमी पळयलें की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळाचेर आमी जो 400 पार जो नारो दिताले आनी त्या वेळार तांच्यांनी लोकांक मिसगायड केलें आनी एक सगळ्यांक एक देशभरा भितर एक वेगळ्या पद्दतीचेर एक हें केलें की 400 पार जर जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें कॉन्स्टिट्युशनूच बदलतलें आनी अशा तरेचो तेंच्यांनी नॅरेटिव्ह केलो आनी बऱ्याच जाणांक तें खरें दिसपाक लागलें पण त्यामुळे एकूण जेन्ना उत्तर दिताले होम मिनिस्टर तेंच्यांनी सांगलें की ज्या पासून म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन आमचें हें केल्या नंतर सादारण 106 वेळाचेर ताचेर वेगवेगळी एमेंडमेंटां येयल्लीं आसा 106 टायम्स आनी हें करता आसतना ह्या 106 एमेंडमेंटां जी जालीं ताच्या भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकच म्हणजे नरेंद्र मोदीचें सरकार 2 टर्म आनी ताच्या पयलीं अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेशन ब्रॉड ड्युरिंग जवाहरलाल नेहरूज टेन्युअर हें एक दुसरें जें कॉन्स्टिट्युशनान तेंच्यांनी एमेंडमेंट जे केल्लें आसा तें 1971 गिव पार्लियामेंट द ऑथॉरिटी टू लिमिट फंडामेंटल रायट्स पास अंडर इंदिरा गांधीज गव्हर्मेंट हें दुसरें एमेंडमेंट तिसरें एमेंडमेंट जें केलें 1975 वेर ज्युडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रायम मिनिस्टर पोजिशन enacted after the Allahabad High Court invalidated Indira Gandhi's election. म्हणजे तिच्या इलेक्शनात ती जिखून आयली आनी तेन्ना ते करप्शन पैसे वगैरे वेगवेगळे दिवन निवडून आयले अशा तरेचे तिचेर हे केस फायल केल्ली आनी त्या वेळार अलाहाबाद हायकोर्टान तिची मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणून ज्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की ती इज डिस्क्वॉलिफायड आनी त्यामुळे आपलो केवळ पोस्ट वाचोवपाक लागून तांच्यांनी ते एमेंडमेंट 39 कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट 1975 हे हाडले किंवा आपली खुर्ची वाटोवपाक त्याच्या नंतर चौथे जे एमेंडमेंट केले ते कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट 1976 एक्सटेंडेड लोकसभा अँड स्टेट असेंब्लीज फ्रॉम 5 to 6 years म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेचो जो टेन्युअर आसा हो 5 वर्सां वयल्यान 6 वर्सां वरचो अशा तरेचो किंवा आपले खुर्च्यो वाटोवपाक आणि चौथे तेचे पांचवे जे केलें ते इंट्रोड्यूस विदाउट पार्लिमेंटरी अप्रुवल ग्रँटिंग ऑफ स्पेशल रायट्स टू जम्मू अँड काश्मीर म्हणजे 77 केवळ 5 मेजर जे आसा त्याचो हांगा उल्लेख करता वेरेज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एकूण 16 वर्सांच्या टेन्युअरा भितर 10 वर्सां मोदीजी आनी तेच्या पयलीं 6 वर्सां आमचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी त्यांच्यानी जी एमेंडमेंटां जी केली आनी लोकांनी ताचेर विचार करचो की बरोबर की चूक पयलें एमेंडमेंट जे केलें एमेंडमेंट नंबर 101 इट इज इन 2016 इंट्रोड्यूस द गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स दॅट इज वन नेशन वन टॅक्स जीएसटी एमेंडमेंट हे 2016 101वें एमेंडमेंट 100 त्यांचे पयलीं भितर थोडी आमची बीजेपीच्या सरकारान केल्ली आसत दुसरे एमेंडमेंट जे हाडलें 2018 एमेंडमेंट 102 102 गेव कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटस टू द नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास पयल्या वेळाचेर केलें ओबीसी जो हे आसा तांकां लागून एक कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटस दिवप हो अधिकार दिवपाचे एमेंडमेंट हे ह्या घटने भितर बदल करून हाडलें 103वें जे एमेंडमेंट हाडलें 2019 रिजर्वेशन फॉर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एज्युकेशनल इंस्टिट्यूशन अँड गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजे आज आम्ही पळयतात की सगळ्यांक वेगवेगळे रिजर्वेशन मेळटा पण एखादो
बऱ्या एखाद्या खंयच्या तरी एखाद्या जनरल रिलिजनान जन्माक आयलो आसत आनी तो गरीब जर आसा जाल्यार त्याचेरूय अन्याय जावपाक जायना आनी त्यामुळे ताका सुद्धा EWS स्किमीच्या माध्यमांतल्यान हे जे अमेंडमेंट हे 103वे अमेंडमेंट 2019 मोदीच्या सरकारान हाडले. हय, चौथे जे अमेंडमेंट केले, अमेंडमेंट टोटल 22 केली, पण हांव तुका फक्त 5 सांगता. तेंची 5 सांगली आनी आमची 5 सांगता. चौथे जे केले ते 106वे अमेंडमेंट. इट इज इन 2021. It resolved 1/3 of the 2023 2023 केले ते 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमन इन पार्लिमेंट आणि इन असेंब्लीज. ते त्याच्या हे जे आसा ते दोन्ही कडचे जे अमेंडमेंट वुमन रिजर्वेशन हे त्या वेळाचेर अमेंडमेंट हाडले. आणि 5वे जे अमेंडमेंट केले तो रिस्टोर स्टेट पॉवर टू आयडेंटिफाय बॅकवर्ड क्लासेस. म्हणजे प्रत्येक स्टेटीक अधिकार दिलो की बॅकवर्ड क्लास कितें हे ठरोवपाचो अधिकार दिवपाचे अमेंडमेंट. अशी केवळ 5 अमेंडमेंटां ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर हाडली. आणि हे जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ओवरऑल जर आमी पळयली तेंच्यांनी 77तली मेजर 5 सांगली आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ली मेजर 5 सांगली. म्हणजे तेंच्यांनी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनाच्या भितर जो बदल हाडलो तो केवळ पॉलिटिकल पर्पजाक लागून आपलो स्वार्थ भितर आसा. भितरल्यान आमकां स्वार्थ आपलो कसो आपले सीट वाचोवपाक आपले सरकार वाचोवपाक हाचो तेंच्यांनी वापर केलो. पण BJPन जी अमेंडमेंटां हाडली ती जर आमी पळयली आसत जाल्यार ती जस्टीस टू द कॉमन पीपल. म्हणजे वेगवेगळी जी आसात GST आसतले, वुमन रिजर्वेशन आसतले, कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार OBCचो आसतलो, EWS इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास विकर सेक्शन आसतले, ह्या सगळ्यांक जे दिलें हो त्यांच्यानी अधिकार दिल्लो आसा. आणि त्यामुळे हे करतकच इन एडिशन टू दॅट ज्या हातूंतल्यान ट्रिपल तलाक सारकिलो जो कायदो हाडलो तो थ्रू नॉट आमचे बेनिफिटींग मुस्लीम वुमन हो एक आसा. आणि रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 2019 म्हणजे अब्रोगेशन ऑफ जम्मू अँड काश्मीर स्पेशल स्टेटस थ्रू पार्लिमेंटरी अप्रुवल. हे दोन्ही जे गोष्टी आहेत ते पार्लिमेंटाचो अप्रुवल. म्हणजे हाचो अर्थ जे कितें केल्लें आसा ह्या देशांतल्या लोकांक त्याचो बेनिफीट मेळचो म्हणून हे बरेचशे गोष्टी जे आसा हे आमी केल्ले आसा. पण हे सगळें करतकच जेन्ना हे रिप्लाय दिल्या नंतर, कारण पयले दीस आमी प्रधानमंत्र्यान रिप्लाय दिलो 14 तारखेर आणि त्यानंतर मागीर अमित शाहीन रिप्लाय दिलो 17 तारखेर. आणि त्यामुळे त्यांच्या आंगार आयलें, कारण कॉन्स्टिट्युशनाचेर 2 दीस चर्चा ही ते मागताले. तांकां दिसलें की आमकां हे लोकांक फटयतले म्हणून. पण एक्चुअल त्यांची ज्या वेळाचेर लोकां समोर हाडलें की कशा पद्दतीन हांच्यांनी कॉन्स्टिट्युशनाचो मिसयूज केल्लो आसा आणि कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान त्याचो पब्लिकेक फायदो केल्लो आसा. आणि हे सगळें करता आसतना आमचे बाबासाहेब आंबेडकरांचे कर्तृत्व कितें आसा आणि त्यानंतर तांकां कशा पद्दतीन हे सरकार येतकच आज तेंचे आमी पळयतात वेगवेगळ्या भागा भितर तीर्थक्षेत्र मानप आसत अशे वेगवेगळे गोष्टी ह्या सरकारान केल्या. एक वेगळो स्टेटस निर्माण केल्लो आसा. आणि त्यामुळे कॉन्स्टिट्युशन हे मोदीजीन केवळ राजकारण म्हणून न्ही पण तो मुख्यमंत्री जेन्ना आसले तेन्ना तितलोच सन्मानाने हे करताले. आणि त्यामुळे हे जेन्ना तेंच्या लक्षात आयलें तांच्यांनी 18 तारखेर, कारण हेंच्या ह्या भानगडीत आमची वाट लागली म्हणजे आमचे ST रिजर्वेशन पास जावपाचें. हेंच्या ह्या भानगडीत हेंच्यांनी थंय एज्युकेशन सुरवात केली 18 तारखेर. तेच आमी गेले, कारण ते थंय दारारूच रावून करताले. म्हाका स्वताचो अनुभव. हांव जेन्ना थंय आयलो हांव मातसो लेट उशिरा पावलो. हांव धांवत वयतालो भितर जाल्यार ते प्रियांका गांधीन म्हणलें इधर से नहीं जाने का, ये बाजू में जाने का. हांव म्हणलें ठीक आसा, कारण कॉरिडॉर करून पुलीस सोडटात सायडीच्यान. त्यामुळे आमी मागीर हांव असो, कारण कळनासलें न्ही खंयच्यान घुसप तें, आमी गेले. आता दुसरे दीस ज्या वेळाचेर 19 तारखेर तेंच्यांनी एज्युकेशन केलें आणि त्यामुळे आमचेय लोक थंय एज्युकेशनान आसलेले. आणि हे करतकच तो राहुल गांधी हांव पयले दीस उशिरा, तो उशिराच आयलो आणि दोन्ही ग्रुप एका समोर ह्या बाजूर एका बाजूर खंयच्यान कळना. तो धांवत फुडें आयलो. त्यामुळे तेणें थंय पळय म्हणजे आपूण आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून तो धुकल्लो त्या खासदाराक. आणि आमचो जो खासदार प्रताप चंद्र हे आमचे सारंगी हे ओरिसाचे अत्यंत बरे बाबतीत जाणटे मनीस. याने एकट्या खासदाराक धुकलतात. मुकेश राजूत म्हणून एक MP मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आणि प्रताप चंद्र सारंगी ह्या दोगूय जाणां उडयल्यान त्याची तकली म्हजे फुड्यान तकली आपटून ताका हांगा हें हाडलें. जाणटो मनीस तो. म्हणजे इतलो सिंपल लायफ, म्हणजे मंत्री आसून सुद्दां
एका त्या वेळाचे मागीर ताका लागला मंत्री ना, पण तो बंगल्याच्या भितर बंगल्यात रावना, तो सायटीक त्याने मातयेची झोपडी केल्या, तातूंत रावणारो इतलो सादो मनीस त्या मनशाक उडयलो. आनी उलट एरोगन्सी कितें, आपल्याक भितर वचपाक पडटा, ही एरोगन्सी राहुल गांधीची. दुसरे आपले त्यांचे जे हे आसात खडगे, हांच्यांनी आमची एक MP आसा राज्यसभा, पहिली राज्यसभेची MP ती, त्या MPक आमची नॉर्थ इस्टची MP, आनी तिका फुडें धुकल्ली ती बायल मनीस ST समाजातली. आनी त्यामुळे अशा तरेची गुंडागर्दी, कारण तांकां कितें जाल्लें की एक वेगळो नॅरेटिव्ह सबंद देशा समोर हाडपाक जाय अशें तांकां तकलेन दिसतालें. कारण तेंच्यांनी स्वता मागणी केली की ताचेर कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलोवपाक मेळूं जाय, आनी मागणी करतकच ते उलयले, जाय तें उलयले. पण हें सगळें उलयल्या नंतर तेंच्या लक्षांत आयलें की आमकां हें जें आसा हें म्हारग पडटलें, कारण तेंचे खरो चेहरो हो लोकां समोर आयलो. कारण तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी 400 पार केले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशन बदलतले हो तेंचो जो नॅरेटिव्ह आनी एजेंडा तेंच्यांनी आपलो फुडें व्हेलो त्या वेळाचेर, तो असत्य असो सगळ्या लोकां समोर आयलो. कारण ज्या तरेन सगळें चेहरो तांचो तांकां पूर्णपणे उलोवपाकूय सगळें पूर्ण टायम दिलो. खडगे तर 1.5 वर उलयले, आनी त्यामुळे ते एक्सपोज जाले. आनी त्यामुळे लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाक लागून अशा तरेची गुंडागर्दी तांच्यांनी केली. आनी त्यामुळे हाऊस जें आसा तें एन्जॉय जालें. आमची ST जी नॉर्थ इस्टची जी हे आशिल्ली खासदार कोनियाक म्हणून, पानगून कोनियाक म्हणून ST समाजाची, तिकाय तेणी धक्को मारलो. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचो एकूण कार्यकाळ जो आसा हो ह्या हाच्या भितर आमच्या संसदे भितर हें केल्लें आसा. आनी हे जर आमी एकूण पळयलें आसत जाल्यार BJPन सदोदीत बऱ्या तरेचें गव्हर्नन्स हें केंद्राक दिल्लें आसा. ताचे भितर करप्शन फ्री, ट्रान्सपरंट आनी फोकसींग ऑन पिपल्स वेलफेअर. नॅशनल सेक्युरिटीच्या बाबतींत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार मोदीच्या कार्यकाळा भितर बोल्ड एक्शन्स लायक 370 कलम काडप आसत, सर्जिकल स्ट्रायक आसत, आनी स्ट्रॉंगर बॉर्डर सेक्युरिटी आसत. एक वेगळ्या पद्दतीचें हें बऱ्या तरेचें राजकारण करता आसतना एक बॉर्डर जो आसा, एक सेक्युर्ड बॉर्डर निर्माण करपाचें काम तांच्यांनी केल्लें आसा. विविध वेलफेअर स्कीम जाल्या भितर सकयलो मनीस हो वयर सरपाक जाय. आनी भारत देश जर आमी 2047 जगान नंबर 1 जर म्हणटाले आसत जाल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्यारूच तें शक्य आसा. आनी म्हणून जे सकयल जे लोक आसात तांकां वयर हाडपाक लागून प्रायम मिनिस्टर आवास योजना आसत, उज्ज्वला योजना आसत, जल जीवन मिशन आसत, हातूंतल्यान बारीक गरीब मनीस जो आसा तेचें लायफ परिवर्तन करपाचें काम गेली 10 वर्सां नरेंद्र मोदीचें सरकार करत आसा. इकॉनॉमीक ग्रोथाच्या संदर्भात जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप, MSMEक सपोर्ट करप, नवीन उद्योग स्टार्टअपाक मदत करप आनी मेकिंग इंडिया ग्लोबल इकॉनॉमीक पावर निर्माण करपाचें तेंचें स्वप्न आसा. त्या स्वप्नाच्या आदारार विकास करप हें केल्लें आसा. कल्चरल प्रायड जर आज आमी पळयलो आनी इंडियेंतले ट्युरिस्ट हांगांतल्यान ह्या भागांतल्यान थंय वचून त्या भागां भितर ताचो सपोर्ट करप. हेल्थ एचिवमेंटाच्या बाबतींत तेणी जर आमी पळयलें आसत जाल्यार फ्री कोवीड वॅक्सीन आसत, आयुश्यमान भारत जे बेनिफीट करोडो लोकांक त्या देशांतल्यान ताचो लाभ मेळटा. इंटरनल सेक्युरिटीचो विचार जर आमी केलो आसत जाल्यार स्ट्रेंथन इंटरनल सेक्युरिटी, रेड्यूस नॅक्सलिझम एंड एन्श्योर्ड लॉ एंड ऑर्डर हें केल्लें आसा. आनी ग्लोबल लिडरशिपीन जर आज आमी पळयलें जाल्यार इंडियाज रायझींग इन्फ्लुएन्स इन G20च्या जातकच ज्या तरेचें वेगळें चित्र हें जगा भितर ह्या देशाचें पावपाक लागिल्लें आसा. ब्रिक्स आसत आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक भारत देश हो आज लोकांक दिसपाक लागिल्लो आसा की भारत देश सुद्दां आज ज्या तरेन अमेरिका नंबर 1 आसा, आमी 11 5व्या नंबराची इकॉनॉमी जाले. ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें पण ब्रिटीश आज 6व्या नंबराचेर पावली आनी आज आमी 5व्या नंबरार आसात. येणाऱ्या 2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले. आनी मोदीजीचें जें स्वप्न आसा बाय 2047 आमी जगा भितर नंबर 1 जावपाक जाय, त्या दृश्टीन आमी जातले अशें एकूण एक बरें सरकार
ज्यो निस्वार्थी भावनेन जेणेन ह्या देशाचें काम फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा आनी करत आसा. आनी त्यामुळे एक वटेनच्यान नरेंद्र मोदीजी आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान लिडर ऑफ ऑपोजिशन जे राहुल गांधीजी, जे जर आमी पळयले आसत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. आनी त्यामुळे ह्या देशांतल्या जनतेक आनी सगळ्यांक खबर आसा देश कशा पद्दतीन फुडें वचूं जाय. आनी म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन आज आमी पळयलें की नवीन न्हय, पण 1967 पर्यंत ह्या देशा भितर वांगडाच निवडणुका जाताल्यो. आनी त्यामुळे ताचो फायदोय कितल्या पद्दतीन ह्या देशांत जावपाक शकता. म्हणजे आमी खर्च जालोच, पॉलिटिकल पार्टी खर्च करता तो आसाच, पण बिसायड दॅट प्रत्येक सरकाराक त्या त्या भागा भितर खर्च आनी 5 वर्सांक लागून आमी निवडणूक, पण प्रत्येक वेळाचेर विधानसभेची निवडणूक वेगळी, मागीर ताका कोड ऑफ कंडक्ट, लोकसभेची निवडणूक येता कोड ऑफ कंडक्ट, म्युनिसिपालिटी येता कोड ऑफ कंडक्ट, पंचायती येतात कोड ऑफ कंडक्ट. आनी त्यामुळे ताच्या भितर सगळ्यो निवडणुका बरोबर आनी लोकल बॉडीच्यो निवडणुका मातश्यो एका 1-2 म्हयन्या भितर म्हणजे एकाच कोड ऑफ कंडक्टा भितर पूर्णपणे जर आमी काम केलें आसत, वन नेशन वन इलेक्शन जालें आसत जाल्यार जो विकास करपाकूय वेळ मेळटलो. आनी ह्या देशांतल्या जनतेचे पयसो जो आसा तो एखाद्या विकास कामाक लागून यूज करपाक मेळटा, तो ताचो पर्पज आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे विशय तुमच्या समोर दवरपाक जाय आशिल्ले, म्हणून आज म्हणलें तुमचे कडेन मुद्दाम आसलेले. थँक्यू. तुमकां कितें आसा जाल्यार विचारपाक. वन नेशन वन इलेक्शन आसा पयलीं, आतां वेगवेगळ्या राज्यांनी इलेक्शनां वेगवेगळ्यो जातात असेंब्लीची. आतां थोड्याची नुकतीच इलेक्शन जाल्लें आसा आनी थोड्यांची खूब तेंप आसा. म्हणजे जेन्ना वन नेशन वन इलेक्शन घेतल्या पयलीं तेन्ना कितें म्हणजे तांचे ऑलरेडी आतां ताका एक्सटेंशन दितले काय ती राष्ट्रपती राजवट लायतले कितें करतले ना. म्हणून ते कितें आसा, हे जे हे आसा आपले जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी जी आसा इट कन्सिस्ट ऑफ रुलींग एंड ऑपोजिशन. त्याच्या भितर भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, बाकी जितल्यो रिजनल पार्टी आसा त्या सगळ्या पार्टींचो एक एक प्रतिनिधी त्या हातून आसा. बीजेपीचे 27 टोटल 27 कमिटी ती. आमचे लोकसभा राज्यसभा मिळून 7 की 8 आसा, 10 जाण आमचे आसात आनी 17 जे आसा ते बाकी इतर म्हणजे शिवसेना आसत सगळ्यांचे एक एक प्रतिनिधी. आनी त्यामुळे त्यांचे जे कितें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी आसा त्या कमिटी भितर ताचो निर्णय जाता. जशें वक्फ बोर्ड जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक जाय त्याचेर वेगवेगळी सजेशन. इन एडिशन टू दॅट वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांचे कडेन ते उलयतले आनी तातूंतल्यान जो रिपोर्ट आसा तो सर्वानुमते तो रिपोर्ट करप आनी तो मागीर पार्लिमेंटा समोर हाडप. तो रिपोर्ट जेन्ना पार्लिमेंटान प्रेजेंट करता तेन्ना तेचेर मागीर डिस्कशन. तेंच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट तेचेर आनी एडिशनल जर कितें आसत जाल्यार मागीर प्रत्येक मेंबर जो आसा पार्लिमेंटा भितर मेंबर इन द सेन्स पार्टी ताका जितलो वेळ दिता त्या प्रमाणे तेचेर भाश्य करप आनी आपलें मत जें आसा तें तातूंत हाडप आनी तातूंतल्यान मागीर एखादें एडिशन डेलिशन जें कितें आसा तें करून ताचो बील तें पास करप. सदांच बाबा एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. हाजे व्यतिरिक्त आज सगळ्या गोंयकाराचे तकलेन हो विशय आसा की कॅबिनेट रिशफल ही चर्चा चलता, पूण त्याच बरोबर तुमचो एक हेल्थ मिनिस्टर आसा तो इंडिपेंडंटली वचून मोदीजीक मेळटा, BL संतोशाक मेळटा. एका सायडीन CM आसा तो एक ग्रूप ऑफ MLAजांक घेवन वता. म्हणजे हे नक्की कितें तुमीच सांगा. हे कशें आसा पळय, फायनली मिनिस्टर जे आसा तांकां प्रत्येकाक, कारण ते काय वचून काँग्रेसीक मेळुना न्ही, भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराक मेळून तातूंत कांयच चूक ना न्ही. ते वचून हांकां मेळ्ळे. खट्टरे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा आनी प्रधानमंत्र्यांक मेळ्ळो तातूंत कांयच चुकीचें ना न्ही. प्रधानमंत्र्यांक मेळ्ळे ते BL संतोषजी जे आसा ते पार्टीच्या संघटनेचे आसात. म्हणून त्यामुळे एखादो हे वता, कारण ते वेगवेगळ्या राज्या भितर म्हणजे फाटल्या वेळार महाराष्ट्रांनी ते गेल्ले निवडणुकीक. म्हजे बरोबर म्हजे कडेन जितले आशिल्ले तेचे कडेन 12 मतदारसंघातले म्हजे कडेन. त्यामुळे ह्या ताचे पयलीं ते हैदराबाद. त्यामुळे ते त्या दृश्टीन डेफिनेटली येणाऱ्या दिसांनी दिल्लीची निवडणूक आतां जातली आनी त्या दृश्टीन संघटनेचे आमी जेन्ना वतात आतां फक्त कशें ते हांव डेली आमी आसतात थंय न्ही विकास. हांव केन्ना सेशना भितर 2-3 वेळा म्हजी भेट आसता तांचे कडेन वचप न्ही एखाद्या विशयाचेर उलोवपाक संघटनेच्या संदर्भात डेफिनेटली वचपाचें. आनी त्यामुळे प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे म्हणून कांय चूक ना. दुसरो प्रश्न आसा तो मुख्यमंत्री बरोबर ते गेले. आतां कशें जालें की जेसलमार राजस्थान हांगासर GST कावन्सिलची मिटींग आसा आज आनी काल म्हाका दिसता तांकां फायनान्स मिनिस्टरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची येणारे बजेट सेशन जें आसा त्या बजेट सेशनाच्या निमित्तान तांकां उलोवपाक आपयलें आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान ते वयता आसतना तांच्यांनी ते 3 जाण आमदार जे आसा ते तांचे बरोबर केले. आतां पयर 2 आमदार 3 आमदार पयर पार्लिमेंट सेशन पळोवपाक म्हणजे हांगा आयले दिल्ली
आनी त्यामुळे कितें आसा ताका दिसता की पळोवंक जाय. हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा जेन्ना पार्लिमेंट, कारण ह्या वेळाचेर अधिवेशन नासलें आमचें गोंयचें, त्यामुळे तांकां वेळ मेळ्ळो. जेंका बजेट सेशनाक जर हांगा जर टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव खूब जाणांक सांगलां. तेच्या पयलीं सुभाष फळदेसाय आनी चिंता करताले पळोवंक जाय न्ही वचून. थंय गेल्या नंतर लक्षांत येता की कशा पद्दतींतल्यान डिसिप्लिनान थंय चलता म्हणून. म्हणजे पार्लिमेंटातून जशें चलता तशें तशें आमी चलूंक जाय. सो द वे ऑफ डिसिप्लीन ते पळोवपाक मेळटा. आमी गोंयानूच पळयतात न्ही, आमी गोंया भायरूय कितें जाता तें पळोवंक जाय. आनी त्यामुळे दोनूय विशय जे आसा तो चूक काय ना. मुख्यमंत्री एकटे वचपाचे तेंच्यांनी तांकां बरोबर केलें. विश्वजीत वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो, कांयच चूक ना. त्याचो पंतप्रधान फाल्यां तो वचून जर खरगेक मेळिल्लो किंवा राहुल गांधी जाल्यार क्वेश्चन मार्क. मागीर प्रश्न म्हाका विचारपाक जाता. तो वचून मेळ्ळो ना न्ही, तो स्पेशली वचून तांकां मेळ्ळो. तांच्यांनी तांकां पोर्ट्रेट तांचो जो कोणी तरी एक बऱ्या हाणेन केल्लो आसा, म्हाका दिसता पेंटींग केल्ली आसा, ती तांच्यांनी तांकां भेट दिली. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हे खट्टर आसा, तेंची तांच्यांनी भेट दिली. ते कांयच चूक ना. इट्स अ व्हेरी गुड. वचूं जाय. बरेच जाण वयतात न्ही, तेच्या पयलीं आनी कोण तरी मंत्री वतात. मदीं म्हाका दिसता आनी कोण तरी वचून येले, काय प्रॉब्लम ना. थोडे वयतात, थोडे आमकांय मेळून येतात. थंय आमी आसले जाल्यार थोडे भायले भायर येतात, काय प्रश्न ना. म्हणजे या सगळ्याचा मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी काही संबंध नाही असं म्हणायचंय तुम्हाला? 100%. कसं आहे, मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा आणि ह्या वेगवेगळे जे आहेत त्याचा हे नाही. काल कोणीतरी सांगितलं की रोहन आहे, रोहन होता इकडेच. आणि मी म्हटलं की एखादं जर असं जर करायचं असेल तर मी गोव्यात आलो असतो का? समजा खरोखरच जर मंत्रिमंडळामध्ये बदल व्हायचा झाला असता तर तिकडे मला पण थांबवलं असतं ना. उद्या आज करायचं असलं तर मला थांबवलं असतं. पूर्वी डिसिजन होत तर लास्ट मिनिटला तरी. सर, तुम्ही संसद अधिवेशनात असताना गोव्यात एक फार मोठा विषय काढला गाजला, तो सिद्दीकी सुलेमान. सिद्दीकी सुलेमान हा क्राईम ब्रांचच्या कोठडीतून पळाल्याच्यानंतर विरोधकांनी सरकारवरती आरोप केला, पोलिसांच्यावर आरोप केला. शेवटी सरकार हे तुमच्या पक्षाचं आहे, त्या संदर्भात तुमची भूमिका काय? तरी एक म्हणजे ती जी पळून गेला ही चूकच होती. कारण ते लॅब्स जे आहेत ते पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स आलं, कारण ते बरोबर नाही. आता कसं असतं की सरकार झाल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट सरकारवर येते, पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कोणीतरी एक काँग्रेसची कोणीतरी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटका गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे. मला वाटतं ह्यांनीच थोडे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतोय ना. त्याने पळून गेला ते चुकीचं आहे. चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली, आणि त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटनं शोधून काढायला पाहिजे. असं होता कामा नये. तुझ्या कोठडीतून गेला कसा ते, त्यामुळे तो एकटा कोणतरी आहे त्याच्यामध्ये आणि एकट्याकडे चावी तुम्ही कशी दिली, वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. म्हणजे या चूक सर पोलिसांची की सरकारची? सरकार कसं, सरकार प्रत्येकाला राखायला बसणार तिकडे, पण चूक पोलीस डिपार्टमेंटची. गृहमंत्रालय सरकारचंच आहे. सगळं बरोबर, म्हणून म्हटलं ना मी की चूक जी आहे पोलीस डिपार्टमेंटची 100% चूक आहे. तो पळून गेलाच कसा त्याची जबाबदारी पोलीस डिपार्टमेंटची नाही का? एखाद्याला पकडून आणल्यानंतर तो जातो कसा हे त्याने बघा. तर त्यामुळे त्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ते त्याच्या पाठीमागे आहेत आणि ते आणणार. दुसरा एक सर महत्वाचा प्रश्न आहे, राज्यसभा खासदार म्हणून विचारतो तुम्हाला. सर्व धर्म समभाव म्हणून गोवा आज पूर्ण देशात गाजतोय किंवा गोव्याचं नाव आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये गोव्यातच फातर्पेकर्णीच्या जत्रोत्सवात मुस्लिमांना स्टॉल लावण्यास बंदी घातली जाते. यातून गोव्या संदर्भात देशभरात चुकीचा संदेश जात नाही का? आता हा प्रश्न कसा आहे, मी ते तुझ्याकडनं आताच ऐकतो. मला एक्झॅक्ट त्या विषयाची माहिती घेतल्याशिवाय मी बोलू शकत नाही. ते कोणी अडवलं कोणी नाही दिलं ते पहिल्यांदा बघा. कारण कसं आहे की मी स्टेटमेंट केला की मग तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षाचा स्टेटमेंट, राज्यसभा खासदाराचा, तो जबाबदार स्टेटमेंट असतो. आणि त्यामुळे तो स्टेटमेंट करायच्या अगोदर मी पहिल्यांदा जाणून घेतो काय एक्झॅक्ट घडलं ते, आणि त्यानंतरच पाहिजे तर यावर विषयावर भाषा करतो. वन नेशन वन इलेक्शन केन्नापर्यंत चालेल? वन नेशन वन इलेक्शन जे असं पडलं त्याच्या संदर्भात दोन्ही पार्लमेंटची ते कशाला बिल इंट्रोड्यूस झाले आणि पहिल्या वेळाचे इंट्रोड्युक्शनाच्या वेळेस वोटिंग करपाक पडले म्हणजे पास जाले. पण बिल इन द सेन्स इंट्रोड्यूस करपाक पास जाले, त्याचे डिस्कशन जावना. डिस्कशना वेळाचेर ठरले की ते जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटी, कारण असे जेन्ना इश्यू असतात ते त्यांना जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटीक धाडप आणि त्याच्या भितर दोन्ही संसदेचे लोकसभा आणि राज्यसभा हे दोन्ही तातूंत खासदारांची 27 जणांची कमिटी आसा. ती कमिटी डिक्लेअरूय केली
त्याच्या भितर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे प्रतिनिधी असतात आणि रुलींग पार्टी आणि त्यामुळे त्यांना सांगितले आसा की त्यांच्यानी हे मिटींग वगैरे घेऊन बजेट सेशनाच्या दरम्यान वेळाचेर त्यांच्यानी आपलो रिपोर्ट सबमिट करूंक जाय आणि तो जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटीचो रिपोर्ट संसदेन सादर केल्यानंतर त्या बिलाचेर बील पयलीं लोकसभेन चर्चेक येतलें आणि मागीर राज्यसभेन चर्चेक येतलें आणि ते पास जाल्यानंतर मागीर तें बील ऍक्ट जातलो आणि त्यामुळे आज तें कशें जातलें कितें जातलें तें आज कांय खबर ना आणि त्यामुळे ही कमिटी रिपोर्ट कशी दिता आणि पार्लमेंटान त्याच्या भितर एडिशन आनी कितें जाता काय कितें हें सगळ्या नंतरूच तेजेर एक्शन पण वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ते वेलकम करता आणि म्हाका दिसता सामान्य सगळ्यांक दिसता की जावं जाय फक्त थोडे पॉलिटिकल पार्टी विरोध वगैरे आसता पूण तातूंतल्यान ह्या देशाचो फायदो आसा ह्या देशांतल्या जनतेचो फायदो आसा कारण लोकांचे पयशे आमी मोडटात न्ही पॉलिटिकल पार्टी मोडटा पयशे प्लस सरकाराक पयशे घालचे पडटा न्ही एकाच वेळाचेर जर वोटींग जालें जाल्यार सरकाराचे कितले कोटींनी पयशे वाचले देशभरा भितर म्हणजे तुका पार्लिमेंटाक आनी विधानसभेक एकाच वेळार वोटींग करप आणि तातूंतल्यान हो जालो सरकाराचो पयसो वांटोवपाचो सेकंड थींग लोकांक हे हातूंतल्यान आमी जे प्रत्येक निवडणुकीक कोड ऑफ कंडक्ट लागता आनी कामां उरतात 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने ह्या वेळाचेर पार्लिमेंट वांगडा जाता म्हणल्यार 3 म्हयने उरता न्ही ऑलमोस्ट सगळीं इलेक्शनां सोंपता म्हणल्यार आनी त्यामुळे तो टायम जो आसा तुजो डेव्हलपमेंट करपाक मेळना तातूंत तूं त्या पयशांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करूं शकतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप म्हणजे ताचो फायदो ऑटोमॅटिकली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता आनी त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन इट्स अ वेलकम गुड थिंग बरें आसा सर आनी एक प्रश्न आशिल्लो खुबशे आतां प्रश्न काडले तातूंत फेरबदलाचो आशिल्लो ह्या सगळ्या वळान एडमिनिस्ट्रेशनाचेर पकड लूज जाल्याचें दिसता गव्हर्मेंटाचें कारण सर खूब कडेन अशें चल्लां की पुलिसाचें चल्लां आपले किंवा आतां रस्ते पुलिसाचें तुका सांगलें हांवें पण बाकीचे बरे तरेन आसा तशें न्ही हें ना कारण कितें आसा तूं पब्लीकली हें कशें आसा की बरें चल्लें एग्जाम्पल कितें हें आसूं जाय न्ही उगीच चलना परसेप्शन आसता न्ही तें आनी त्यामुळे इट इज अ व्हेरी गुड गव्हर्मेंट बरे तरेन मुख्यमंत्री इंट्रोड्यूस करतात आनी त्यामुळे त्याच्यात म्हाका दिसता आमी आनी हें जीपीन सांगिल्लें आमचे कडेन बरेच हें आसा सुलेमान प्रकरणाक आनी तें रोखडेंच करता म्हणून आतां जवळ 10-12 दीस जाले की म्हाका अशें दिसता की पुलिसाची चव्हाट्याचेर येता पुलीस तांकां धरून हाडूंक जाय हांवें तुका सांगलें की म्हाका दिसता ते पूर्णपणे फाटल्यान आसा आनी त्या हातूंतल्यान कारण तांच्यांनी सुरवातीक त्या वेळार तांच्यांनीच हाडलो न्ही वचून त्या वेळारूच ते हाडटले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा मुख्यमंत्री डे टू डे बेजीस तांचे कडेन फॉलो करप ह्या आमचे वेगवेगळे क्वेश्चनाचे वेगवेगळे हे जे आसा आन्सरां तुमच्या पर्यंत पाविल्लीं आसा त्या जाल्यार आमी ती तुमकां शेअर करूं शकता थँक्यू व्हेरी मच धन्यवाद